देवाचें उतर ह्या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप सामुएलाच्या पयल्या पुस्तका वेलें आसा आनी मार्काचें शुभ वर्तमान. जेजून 12 जाण नेमले. मार्काचें शुभ वर्तमान 23 वोळ 14. क्रिस्ता सोवे म्हज्या मोगाच्यानू फ्रांसाच्या देसान सालीस ह्या जाग्यार भागिवंत फ्रांसीस दी सेल्स आगोस्ताचे 21 16व्या शतकांत जल्माक येता. ताच्या जिविताची चाल शांत आनी बऱ्या स्वभावाची आसली. शांत स्वभावाचो सांत म्हूण ताका पाचारतात. तोच सांगता त्या प्रमाणे आपल्या रागिश्ट स्वभावाचेर जोईत व्हरूंक ताका 20 वर्सां लागलीं. म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. ही जेजूची उतरां ताणें आपली करून घेतलींत आनी तो दोयाळ मोवाळ जिवीत जियेलो. जेनेवा ह्या जाग्यार कातोलीक भावार्थ्यांची संख्या भोव उणी जालोली. कॅल्विनिस्ट म्हणलोल्या धर्म विरोध्यांनी थंयचे पवित्र सोबेचो भावार्थ आलोयलोलो. वाट चुकलेल्या भावा भयणींक सा फ्रांसिस्का देवाचें उतर दुलोबायेन पासियेसान समजिकायेन आनी थांबोनासतना परगट केलें. कातोलीक शिकवण नव्यान तांच्या मनांत रिगोयता. 4 वर्सां भितर 7,000 कॅल्विनिस्ट कॉवेंतेर जातात. बंद केलेल्यो फिरगोजो नव्यान उक्त्यो जातात. कॅथोलीक भावार्थ परत जिवाळ जाता. विनागरेच्या 100 बोरलां परस एक कुलेर बोर मोवा उदेशी अदीक मुसांक ओडून हाडूंक येतात अशें तो म्हणटालो. हीच वृत्ती आमची जावंक जाय. मनशा सोबे आमी उदास जावंक फावना. परतेंच जाल्यार दुसऱ्यांची वोजी उबारूंक आदार दितलीं हातयारां जावंक जाय. जाता ते भाशेन दुसऱ्यांच्या गरजांक पावूंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान शिसा मदल्या 12 जाणांक जेजू विचून काडटा. आपणा बरी आसचे पासत आनी बरी खबर परगटचे खातीर तांकां पाठयता. सगळें आमी करता तें जावं आमचो वेवसाय वो मागणें आमचें जिवितूच उर्बेन आनी स्वतान आमी केलोली भेटवणी जावं दी. जेजून आमकां विचल्यांत आनी नेमल्यांत. जेजूचे हात पांय तोंड कुडीचे सांदे जावन ह्या संवसारांत जेजूक परगट करुया. मोगाळा बापा, जेजू तुजो पूत ल्हानवीक आनी शांत काळजाचो जावन संवसारांत जियेलो. पवित्र आत्म्याचे कृपेन बरोवन आमकांय शांतीची हातयारां कर. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव. जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव. खुशाल राव.